गीत घेऊया पेज नंबर 8 A16. Paular pomarun, warto toluya, deva dushan kyuk, Jerusalem, deva vostice, takat samitai, miluk wasmace, Jerusalem, deva vostice, takat samitai, miluk wasmace. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावानो, आमच्या चालत्या जिवितांत आमी पळयता जो मोग करता तो उतर सांबाळटा, जो मोग करिना तो उतर सांबाळिना. तेंच चिंतप जेजूच्या उतरांनूच आमकां सिद्ध जाता. तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात. आयज ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेतना आमी आमकांच विचार करुया, कितलो हांवें जेजूचो मोग केला आनी ताणें दिल्ली मोगाची आज्ञा हांवें पाळल्या काय, आनी कितलो जेजूचो मोग केला आनी ताणें दिल्ली मोगाच्या आज्ञा हांवें आपणायला काय, आनी इतलो जेजूच्या आनी पेल्याच्या मोगान हांव जियेलां काय. आयज ह्याच जेजूच्या उतरांचेर नियाळ करूंक आमकां दर एकल्याक देवा बापाची कृपा मागुया. आयज मिसाचे खेरीत इंतेसां पासत मागुया. मारियो गोम्स आनी जॉनिता कोलासो हांच्या आत्म्या पासत हे मीस भेटयल्या. तशेंच मॅथ्यू आल्मेडा हांच्या आत्म्या पासत हे मीस भेटयल्या. म्हज्या भाव भयणो, हे पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच आंकवार मारीत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमी तुजी भुरगीं हांगा एकठांय जाल्या. आमचे मोदें तूं राव आनी आमची मागणी आयकून घे. तुवें आमकां भावार्थाचें अमोलीक देणें फावो केलाय, तशेंच तुज्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जिवंतपणांत सासणाक आमकां वांटो दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. जेरुसाल्यांत आसलोले पवित्र सोबेचेर आड एक व्हड पिडापीठ सुरू जाली आनी सगळीं दोन दूत मात भायर रावन जुदेयांत आनी समारियांत शिंपडलीं. भोक्तिवंत मनशांनी इस्तेवाक निकिपिलो आनी ताचे पासत व्हड दूख केलें. पवित्र सोबेचें निसंतण करूंक सावलू वावुरतालो. घोरां घोर भितर सरून दादल्यांक तशें बायलांक भायर काडून तो बोणकुणींत घालतालो.
पूण शिंपडलोली ती चोली मोली शुभ वर्तमान शिंपडायत गेली. असो फिलीप सामारियाच्या एका शारांत गेलो आनी तांचे मोदें ताणें क्रिस्ताक परगट केलो. ताच्या विजमितांची खबर आयकून वो आपणे खाशा ती पळयली देखून फिलीप परगट्टालो तो संदेश पोरजेन एका मनान मानून घेतलो. जायत्या देंवचार बसलोल्या तावन मेले आत्मे बोब मारून भायर सरताले आनी पुस्कोळ आर जाल्ली आनी तोंटी बरी जातालीं. हाका लागून त्या शारांत व्हड खुशालकाय वसताली. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. प्रितुमेवेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. चोगली म्हणुया. प्रितुमेवेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. प्रितुमेवेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. ताच्या नांवाचे मोहिमेक गितां गायनां घोडात. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजोयात. देवाक सांगात कितली विचित्र तुजी कर्तुत्वां. जबाब. प्रितुमेवेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. सोगली पृथ्वी तुजे मुखार शास्त्रांगी पडटा. तुका गायनां गायता. तुज्या मनाक गितां घोडटा. येयात आनी देवाची कर्तुत्वां पळयात. आमकां तोटाक कोत्ता तसली मनशां मोदें घोडिल्लीं विजमितां. जबाब. प्रितुमेवेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. दोर्याची ताणें केली सुखी बाट आनी न्हंय उतरून सुक्या पावलांनी ती पोलतोडी पावली. ह्या पासत ताचेरूच आसूं आमचो संतोश. आपले पदवेन तो सदांकाळ राजवट चलयता. जबाब. प्रितुमेवेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. उद्गार. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, soy, soy. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, soy, soy. जी कोण पुताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सोगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी निमाण्या दिसा हांव तुमकां नव्यान जिवंत कोत्तलो. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, soy, soy. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुवामा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून लोकांचे उरपोंजीक म्हणलें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कदींच स्थान लागची ना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी म्हजेर तुमी विस्वास दवरिनात. म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगळीं म्हजेशी येतलीं आनी म्हजेशी येतात तांकां हांव परो घालचो ना. म्हजी कुशी करूंक न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची कुशी करूंक हांव स्वर्गार तावन देंवलां आनी जाणें म्हाका पाठयला त्या म्हज्या बापाची कुशी ही, जी सगळीं बापान म्हाका दिल्यांत. तांचे मदल्या कोणाकूच हांवें बाटचो न्हय पूण निमाण्या दिसा तांकां सगल्यांक हांवें नव्यान जिवंत कोत्ची. हीच म्हज्या बापाची कुशी. जी कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी निमाण्या दिसा हांव तांकां नव्यान जिवंत कोत्तलों.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. देवान आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसारांत धाडलो. जेजून आपल्या जिवितांतल्यान आनी आमी कशें जियोवचें आनी बापाशी पावचें तें आमकां उक्तें केलें. जेजू खरो जिविताचो उजवाड आनी ताच्या उजवाडान आमी चल्लीं जाल्यार केन्नाच काळोखांत आमी पडचीं नात. ह्याच उजवाडान जेजूचे आपोसले आनी शिस चल्ले आनी जियेले. सांत इस्तेव जेजूच्या उजवाडान चल्लोलो देखून मातीर मरून जेजूक गवाय तो दिता. तितलेंच न्हय, तो देवाक प्रार्थना कोत्ता तांकां बोगसूंक आनी कितेंच वायट करिना जावंक. आमी जेजू आनी भाग्यवंताच्या पावलांनी चलोवन जिवंक प्रयत्न करुया. तूं म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात. ही जेजूची आज्ञा कसली? सेवेची आज्ञा. बऱ्या समारिकाराची वोपार आमचे नदरे मुखार दवरुया. जेजू म्हणटा, वच आनी तुंय तशेंच कर. कितें कर? त्या समारिकाराना भाशेन जखमी जाल्ल्या मनशाची सेवा केली. ते भाशेन तुंय दुसऱ्यांची सेवा कर. आपल्या निमाण्या जेवणार जेजू आपल्या शिसांक म्हत्वाचो संदेश दिवन म्हणटा, हांव तुमचे पांय धुल्यात जाल्यार तुमी तशेंच करूंक जाय. आपूण सेवा घेवंक न्हय, पूण सेवा दिवंक वो सेवा करूंक आयला म्हूण जेजू सांगता. सांत दामांव मोलोकाय जुंव्यार वचून कोड जाल्ल्यांची मोगान सेवा केली. मादर तेरेजान अनाथ आनी कोण नासलेल्यांची आनी पिडेस्तांची मोगान सेवा केली. सांत जुजे वाझान श्रीलंकेची पोरजेची मोगान सेवा केली. तांचो भावार्थ जागयलो. तांणी जेजूचो मोग आपले सेवेंतल्यान दुसऱ्या तांय दाखयलो. तो आयज हांव म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हान भयणी वो भावांक जेजू भाशेन मोगान सेवा चाकरी करूंक तयार आसूंक म्हूण दर एकल्या पासत ह्या मिसाच्या बलिदानान कृपा मागुया. सोर पदवीदारांनी काकलुतसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं ओप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा काल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशे येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 44 C38. Tukac Papa,
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, हे पास्क परबेचे समारंभणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश बरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कांचो योद तुका दिसान दीस भेटोवं. आमच्या असोक सोयंबांत नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी वत्ता दोबाज्यान आमी कोच्ची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मली, उजवाड्याची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थ्यांक उगडली दारां सर्गीची. आमा पातक्यांक ताच्या मोण्णांतली सोडवून फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपसता. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगोटा. तुझ्या येण्याक आमी ओद्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागेवन झुजे, बागेवन दौरून दिता
आनी सोर काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दिया. तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोमेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 49 D4. Swadi
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सोडवून समोरमून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यात आनी तुवें पोत्तून आमकां तींच देणी बदलून पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिलाय. ह्या भोव अमोलीक देण्यां घेण्यां वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सलामती पावय. हें आमचें मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसां देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया. पेज नंबर 212 T20. With